जशें की तुमकां खबर आसा, गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या आनी सगळ्यांगेर गणेश चतुर्थीची तयारी बरी जोरात सुरू आसतली। कोणागेर मोदक, नेवऱ्यो तर कोणागेर फरसाण करता आसतले। तर आज आमी करया गणपती बाप्पाची फेवरेट गोड नेवऱ्यो। ताका लागून एका ताटान किंवा परादेन मैदो आनी भिजत घातिल्लो रवो घालून घेवया आनी तातूंत इल्लें उदक घालून हें पीठ आमकां बरें कालोवन मळून घेवपाक जाय। मागीर ताका इल्लें तेल लावन मळून घेतलेलें पीठ आमकां थोडे वेळ धापून दवरपाक जाय। मागीर ते मळलेल्या पिठाचे आमी बारीक गुळे करून घेवया। ते गुळे मागीर लाटून तांचे पाते करून घेवया आनी तयार केल्लो सारण तातूंत घालून सायडीन इल्लें उदक लावन ते बरें अशें फोल्ड करून घेवया आनी अशें चिड्डावन ते चिरण्यान अशें बरें कातरून घेयात। मागीर कायलीन तेल घालून घेवया। हांगा हांवें ओल्ड गोवा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल घेतला विच इज हेल्दी अँड प्युअर ऑयल। तेल बरें तापलें म्हणटकीर ती एक नेवऱ्यो सावकाशी कायलीन घालून घेवया आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून दोनी सायडींनी आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। आनी आमची गणपती बाप्पाची फेवरेट गोड नेवऱ्यो खावपाक तयार आसा।